BJP सरकारा वांगडा. सो अलायन्स पार्टनर आसल्या कारणान हांव MGचेर हांगासर निवडून येयला आनी तशेंच BJPचे कार्यकर्ते हांगासर आसात. आतां जेन्ना कॅन्डिडेट सिलेक्शन आसतलें वो कोण खंय कंटेस्ट करतले ते डिसिजन कलेक्टिवली आसतलें बसून आमी डिसायड करतले मांद्रे मतदारसंघा पुरते. सो म्हाका मांद्रेक लागता 3 ZPs म्हणजे पार्ट पेडण्याचे थोडे पोर्शन 2 कॉन्स्टिट्युन्सी लागता आनी एक एक्सक्लुझिवली म्हाजो मोर्जे कॉन्स्टिट्युन्सी लागता. सो ह्या विशयी कोण खंय बसतले कोणाचे कॅन्डिडेट बसतले हे रायट टायमाचेर डिसायड जातले. पूण सद्या तरी हेचेर कांय डिस्कशन आमचे वयल्या लेवलीचेर जावंक ना. सो पार्टी टू पार्टी कितें आहा तें डिसायड करतले. वेरएज एज अ MLA जे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी तेंचे अध्यक्ष श्री दामू नायक यांचे कितें डिस्कशन जावन कितें रिजल्ट येतलो तो रायट टायमार कळटलो. आतां उलोवन काय फायदो ना. पूण डेफिनेटली पण आतां जर एकंदरीत जर पळयलें जर मांद्रे मतदारसंघात जाल्यार BJPचेच कॅन्डिडेट एका मतदारसंघात 4-4, 5-5 दिसतात. तांकां तुमी कशें हँडल करतात? लास्टाक पार्टीचें डिसिजन आनी पार्टी लॉयलिस्ट तेंचे भितर आसा आनी म्हाका दिसता एकट्याक कोणाक टिकेट दिली आनी ते सगळे जाण एकाच फाटल्यान रावतले अशें म्हाका दिसता जातलें कशें. वेरएज आमचे जेन्ना विशय येतलो तेन्ना आमी खंय कंटेस्ट करप आनी कितले जाणांक कंटेस्ट करपाक उबे दवरप हे मागीर आमी डिसायड करता. हरमल मतदारसंघ जो आसा पळय तातूंत कोरगांव एरिया येता आनी कोरगांवान प्रवीण आल्लेकर आसा आनी तुमी हे आनी तुमचे दोगांयचे पटना मागीर तुमी तशें कशें तुमी हँडल करतले? ना तें सगळें जग जाहीर आसा. फुडें सांगात कशें कितें तुका कितें जाय हरमला ना कितें कशा पद्दतीन तुमी हँडल करतले? कारण तेचेर कोरगांवचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले कॅन्डिडेट दवरपाक सोदतले आनी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले दवरतले. डेफिनेटली पळय दोनूय कडल्यान इच्छूक आसतलेच. सो मागीर तेच सांगता कलेक्टीव डिसिजन आसतलें पूण एक डिसिजन आसतलें. भारतीय जनता पार्टी आनी MGP हेंच्या भितर कलेक्टीव डिसिजन एकूच आसतलें कितें तरी. एक तर MGPचो बसपाचो एक तर भारतीय जनता पार्टीचो बसपाचो. सो जे कलेक्टीव डिसिजन आसतलें आनी एकूच कॅन्डिडेट आसतलो आनी आमी एकट्याकूच वावरतले. तुमचे म्हणून कितें कॅन्डिडेट आसतले? तें तुका सांगता उदरगतीचे उदरगत पळय उदरगत पॉलिटिकल पार्टी न्हू. उदरगत एक संस्था एक ट्रस्ट जो सोशल कॉजा खातीर लोकांची सेवा करता काम करता. सो तेका लागून उदरगत हे पॉलिटिकल खंय इन्क्लूड जायना. मोगो पक्ष आनी भारतीय जनता पार्टी हेंच्या भितरले कॉम्बिनेशनाचेर कितें तें फळ आमकां मेळटा. हरमल जो कॅन्डिडेट आत्ताचो जो आसा तो रंगनाथ कलशांवकर आसा आनी रंगनाथ कलशांवकर खंयच आसाना म्हणजे खंयच्याच पार्टीन तसो हे ना. पूण तुमी तुमच्या व्यासपिठाचेर दिसता तेंच्या व्यासपिठाचेर दिसता मागीर अशा पद्दतीन तुमी तांकां कशें हँडल करता? इलेक्टीव रिप्रेझेंटेटीव म्हटल्यार खंय तेका आमकां म्हणजे खंयचें फंक्शन आसतना तेचे कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणजे जावं किंवा इतर एरियान जावं एज अ प्रोटोकॉल आफोवचेच पडटा. ZP जावं सरपंच जावं पंच जावं तांकां आफोवचें पडटा. सो हे पॉलिटिकल जेन्ना प्लॅटफॉर्म आसता तेन्ना आफोवन तो थंय येवप आसता ताका वेगळी हें जाता वळणां जाता. पूण फंक्शनाक डेफिनेटली आफोवचें पडटा. आतां तेचे स्टँड कितें आसतलें कितें हांव सांगूंक शकना पूण डेफिनेटली सगळ्यांनी प्रयत्न करचे. म्हणजे पयलींचे जे ZP आसात आनी ते जर परत जर येतले जाल्यार थंय तांकां वगळून तुमी दुसरे कॅन्डिडेट दितले? म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आनी आमी अलायन्स आहा मोगो पक्ष. सो ते भारतीय जनता पार्टीचे एक सिस्टम आहा आनी ते जो पर्यंत तिकीट केन्ना दितात ते जो पर्यंत ते सर्वे करना. आतां जो कॅन्डिडेट जो उबो करतले ते सर्वे करतले. आमकां सुद्दां मोगो पक्षाक जर आमी कॅन्डिडेट दिले ते सर्वे करतले आनी सर्वे प्रमाणे जो कोण जिखता तेका ते तिकीट दितले. सो हेकाच दितले तेका दितले आयज काय सांगूंक शकना. आनी कोणी सांगलें हांवें सुद्दां सांगलें हेका बसय आनी कोणी सांगलें हेका बसय सांगलें सुद्दां जाल्यार तेचो सर्वे पयलीं जातलो. रिपोर्ट जो पर्यंत पॉझिटीव तेजो येना तो पर्यंत तेका तिकीट मेळची. MG म्हणून तुमी हांगा आसा आनी त्यामुळे तुमी तुमचो MGचो सर्वे केला तुमच्या कॅन्डिडेटांचो? तेच तुका सांगता जेन्ना टायम येतलो आमचो कॅन्डिडेट MGचो आसतलो तेन्ना आमी सर्वे करतले आनी कोणाक ती तिकीट दितली. फाल्यां फॉर एग्जाम्पल म्हाजो कोणूय जर असो येयलो कार्यकर्तो जावं किंवा वेल विशर आपूण कंटेस्ट करता म्हटलें सो तेणी कंटेस्ट करता म्हटल्यार आनी आमी हें जावचें ना. विनींग कॅन्डिडेट तेका तिकीट दितले आनी निवडून हाडटले. तुमचे 2 कॅन्डिडेट आसले जाल्यार तुमी एका फाटी काडटले काय राव म्हणटले? पण खंय तरी कॉम्प्रोमायज जातलेत. आयदर पळय 3 कॉन्स्टिट्युन्सीनी खंय तरी कॉम्प्रोमायज जर ते 2 कंटेस्ट करता आमी 1 करता किंवा आमी 2 करता किंवा ते 1 करता हे कंटेस्ट जातले.